मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. दिवचले मानकुलेच्या खून प्रकरणात पोलिसांनी आता तिसऱ्या दुबाविताक केल्या अटक. ह्या गुन्यांवाचो मास्टरमाइंड म्हूण ताका हाडलो बेंगळुरांतल्यान दिवचल पुलीस स्टेशनात. आदी चलयेच्या आवयक आनी मोगीक घेतिल्लो ताब्यात. गोंय एके वाटेन पर्यटन हंगामा खातीर आसा तयार. दुसरे वाटेन राज्याचे रस्ते परतून एक फावट चर्चेक आला. जातूंत अपघात, मरण आनी जखमींचो आस्पाव. हो पर्यटन हंगाम निमाणे जापसालदारकीर हाडटलो काय बेपरवा दुःखाचे चक्र परतून घुंवतले, सध्याचो मोठो प्रस्न. क्रायम ब्रांचान धाड घालून उसगांव केळींनी एका गोदावात धरलो बनावट सोरो घेवन आयिल्ल्या कंटेनराक. क्रायम ब्रांचान केल्या कारवाय चालू. 4 घेतला ताब्यात. आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय एके वाटेन पर्यटन हंगामा खातीर तयार आसा आनी राज्याचे रस्ते परतून एक फावट चर्चेक आयल्यात. जातूंत अपघात, मरण आनी जमनींचो आस्पाव आसा. बांबोळी ते दिवचल मेरेन अपघातांची संख्या वाडत रावल्या. रस्त्याची सुरक्षीतताय कितली नाजूक जाल्या ते उक्ताडार येता. हो पर्यटन हंगाम निमाणे जापसालदारकी हाडटलो काय बेपरवा दुःखाचे चक्र परतून घुंवतले, हो सध्या मोठो प्रस्न जावन रावला. मंगळारा बांबोळी महामार्गाचेर जाल्ल्या विध्वंसक अपघाताक लागून गोंयांतल्या रस्तो सुरक्षेच्या संकश्टाचेर परतून एक फावट भर पडला. सकाळी 1 वरांचे सुमार वेगान वचपी टँकराचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान डिवायडर हुपून रेंटकार गाडयेक धपको दिलो आनी तातूंतल्या दोगांकय आगताक मरण आयलें. दिवचल सारमानच फेरी पॉयंटार भंय निर्माण जालो जेन्ना फेरीबोटीच्या रॅम्पावयल्यान एक गाडी न्हंयत बुडली. बरें म्हण बरें, गाडी बुडचे कांय खिणां आदीं तो उडी मारून भायर सरपाक यशस्वी जालो आनी ताका दुखापत जाली ना. वचून गाडी काडटालो तेन्ना फाटीकून रावल्ले म्हणून ब्रेक मारली, ती गाडी बंद पडली आणि ती गाडी मागीर रिवर्स गियरार आणि ब्रेकार रावंक झुपझुपीत गेली फुडें आनी म्हाका स्टार्ट मारून ब्रेक मारपाक टायम मेळोंक. तूं एकटो धाडलो भितर आनी भितून वयच्या पयलीं हांवें दार ओपन केल्ले. सो लकीली म्हाका भायर येवपाक चान्स मेळ्ळो, नाल्यार आमकां वचपाक. गाडी कसली ती? फोर्ड आमकां कॉल येयले 4:45 कारमांचेर गाडी पडल्या फुडें सांगलें, उदकान गेल्या फुडें. आमचे सांगिना फुडें आमचो क्रू इमिजिएटली ते स्पॉटार पावले धानवडचे आनी सगळ्यांनी ताका गाडयेक रोप घालून वयर काडपाची आमी ट्राय केली. आनी लास्टाक हांगासल्या गांवच्या लोकांनी पासून हेल्प करून ती गाडी आमची रोप घालून आमी आमचे गाडयेक मोडून वयर काडून वयर दवरल्या. कोणाक कितें जालां बे? कॅज्युअलिटी बी कांय ना. गाडी घ्यायला बाकीचे तांकां भायर काडले. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागीं एका 2 व्हिलरान दुसरे दुचाकी गाडयेक धपको दिल्ल्यान परशुराम तलवार नांवाच्या 38 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मरण आयलें. दुसरो रायडर पळून गेलो आनी पुलिसांनी सोद सुरू केला. आमी म्हज्या फ्रेंड मेळटा थिंगसर येताले हावजींग बोर्डाक वचून जेवण थंय गेल्यार थंय एक्सिडंट जालो. ते कितें जालें, सायडीक पार्क केले गाडयो आनी स्टेशनासून भायर सरताय एक्सिडंट इश्यू. सो थिंगा पार्किंग येतल्यान येयला आनी येतल्या माल येता थिंगा पळो इंजर जालो, कसले माल लावलो तांकां थिंग शिफ्ट केलो मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. मागीर थिंगा आमी आयकलां की तो ऑलरेडी एक्सपायर जालो म्हणून. सो हांव मागवता तुमचे पार्किंग करता ते रस्ते ते बंद करता. आख्खे लायनू पार्किंग आसत थिंगा. सो मागीर आमी कोण वयता तेन्ना कांय कोणा मागीर. सो हांव मागवता ते पुलीस बी आहाय ते तेन्ना ती रोड हाली दवरपाचो हायवे न्हू. आनीक दुसरी रेल्वे स्टेशनार क्रॉस रोड आसा, ब्लॉक कोताय थिंगा. मेन रोडाचेर ते आतां हॉटेल बी घायले सगळे गाडी रस्त्यार पार्क कोताय. सो मागीर ड्रायव्हराक चान्स आसना. तो बाबडो कोणा तो म्हणजे आरती माल ते हाडटा. कॉल तो कंप्लेन पडलो. कंप्लेन बरो माल लागलो तेन्ना मुळो ते हे जालो न्हू. हॉस्पिटल वयता आमकां भायर पडलो. गोंयभर हालींच जाल्ल्या रस्त्याच्या अपघातांच्या लांब वळेरेंत ह्यो ताज्यो केशी भर घालतात. हॉल्डोना आनी कळंगूट सावन पेडणे आनी धारगळ मेरेन जायते पर्यटक आनी भाड्यान घेवपी गाडयो वेगान, नशेंत आनी बेपरवा करून गाडी चलोवपा कडेन संबंदीत आसात. सरकारी आंकडेवारी प्रमाण ऑगस्ट 2025 मेरेन गोंयांत पयलींच 1500 परस चड अपघात जाले. तातूंत रेंट कॅब आनी दुचाकी गाडयो हांचो आस्पाव वाडत आसा. राज्यान ह्या वर्साचे सुरवेक नवे रेंट कॅब परवाने फ्रीज केले, तरी लेगीत मरण येवपाचे प्रमाण वाडत आसा. तातूंत
थळाव्या लोकांचोय आस्पाव आसा. पर्यटन हंगाम पुरायपणान सुरू आशिल्ल्यान इतिहास परतून रिपीट जालो असो भंय वाडत आसा. बेपरवा करून गाडी चलोवप आनी हिट एंड रन ते न्हंयांनी देवपी गाडयो आनी हायवेचेर जावपी घातक टक्कर मेरेन गोंयच्या रस्त्यांचेर रोमांच आनी शोकांतिका हांची धोक्याची भरसण दिसता, जी राज्यान अजून नियंत्रीत करूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. दिवचले 2 वर्सां 7 म्हयन्याच्या माणकुल्याचो खून जाल्ल्या प्रकरणात पोलिसांनी चलयेच्या आवयक आनी मोगीक ताब्यात घेतिल्लो. आता 3ऱ्या दुबाविताक अटक केल्या. माहिती प्रमाण आरोपी ह्या गुन्ह्यांचो मास्टर माइंड म्हणून बेंगळुरूंतल्यान धरून दिवचल पुलीस स्टेशनात हाडला. दिवचले 2 वर्सां 7 म्हयन्याच्या माणकुल्याचो खून प्रकरणात राज्यात बरीच खवदळ पातळ्या. कर्नाटक राज्यातली एक बायल आपल्या ल्हान चलये वांगडा मोगी सयत फरार जावन गोंयांत आयिल्ली. मावळिंगे एका रुमात दोगूय चलये वांगडा थंय रावतालीं. दोगूय लिव्ह इन रिलेशनात आशिल्ले. भुरग्याकडेन आशिल्ल्या नापसंतीक लागून अल्पवयीन चलयेचेर मारपेट करताले अशे चौकशेंतल्यान पुलिसांनी उक्ताडार केल्ले. आवयच्या मोगीन निर्दयपणान ह्या माणकुल्याचो खून केलो. आता फुडल्या चौकशेंत 3ऱ्या दुबाविताक अटक केला. ताका बंगळुरांतल्यान धरून दिवचल पोलीस स्टेशनात हाडला आनी चौकशी चालू आसा. कांय दिसा पयलीं मावळिंगे हांगा एक 2 वर्सां 7 म्हयन्याच्या चलयेचो मर्डर जालो. तातूंत ताची आवय तशेंच ताचो एक फ्रेंड तांकां दिवचल पुलिसांनी कांय दिसा पयलीं अरेस्ट केल्ले. तशेंच आयज म्हणजे काल जो ह्या मर्डरा फाटलो मास्टर माइंड आसा ताका दिवचल पुलिसांनी बेंगळूर हांगासून अरेस्ट केल्लो आसा. तशेंच आयजूच ताका सकाळीं आतां ताका दिवचल पुलिसान हाडलेलो आसा स्थानकाचेर. दिवचल पुलिसाचे PI विजय राणे तशेंच तांची टीम हांची एक सक्सेसफूल अशी जी केस तांच्यांनी सॉल्व केल्ली आसा आनी आतां ताका कस्टडीन घेतलेलो आसा. जो मास्टर माइंड आसा ताणेंच दोगा वांगडा मेळून त्या चलयेचो खून केल्लो. तेचे आतां फायनल म्हणजे शेडो जो दिवचल पुलिसांनी लायिल्लो आसा आनी आतां तो एक्युजाक तांच्यांनी हाडलेलो आसा दिवचल पुलिसांनी. आतां ताका कोर्टान प्रोड्यूस करतले. तेज्या उपरांत कळटलें की ताका कितें तेणें कित्या खातीर हो खून केलो आनी हेच्या फाटलें कारण कितें हें दिवचल पुलिसांक कळटलें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. क्रायम ब्रांचान धाड घालून उसगांव केळिनी हांगा एका गोदावात बनावट सोरो घेवन आयिल्ल्या कंटेनराक धरलो. क्रायम ब्रांचान कारवाय चालू केल्या. 4 ताब्यात घेतला. निरीक्षकांच्या देखरेखी खाला 1 कंटेनर आणि 1 टेम्पो जप्त केला. या गाड्यांनी वेगवेगळ्यो नंबर प्लेटी सापडल्यात. आम्ही आसात उसगांव केळिनी आणि हांगा एक गोडानाक एक व्हडली कंटेनर क्रायम ब्रांचान रेड मारून हांगा अरेस्ट केल्ले आसा. तशेंच एक ल्हान टेम्पो ती बी अरेस्ट केल्ली आसा. हांगा ते कंटेनराक सद्याक व्हडले कार्टून 500 कार्टून मेळ्ळे आनी तशेंच बारीक बॉटलीचे 150 कार्टून मेळ्ळे आसा. आनी तशेंच हांगसर जे लेबर रावतात जे लोक आहा तांकां 4 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें आसा. इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी पळयतले की हातूंत आनी कितें मेळटलें तें. पूण हांचे कडेन एक कंटेनराक आनीकूय नंबर प्लेटी ज्यो वेगळे स्टेटीच्यो हांचे कडेन मेळ्ळे आसात. म्हणजे हो जो धंदो आसा हो तांच्या वेगवेगळी स्टेटीक चलता अशें दिसून येता. कित्याक जे स्टेटीक वता थंय त्या नंबर प्लेट चेंज करून वतात. आतां सद्याक महाराष्ट्राची नंबर प्लेट लायिल्ली आसा आनी ती गोंयांक आसा. हो जो सोरो आहा तो डुप्लिकेट सोरो अशें कळून येयल्लें आसा. आतां हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जे क्रायम ब्रांच आहा DSP आसा तो करता. पळया आतां हाजें इन्व्हेस्टिगेशन जातरीच कळटलें की हो माल खंय जाता आनी खंय सप्लाय करतात तो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी गोंयचेच, गोंयांत योगदान दिवपी. सिद्धन्ना मेटीच्या ह्या विधानाचेर पत्रकार परिशदेत RGP अध्यक्ष मनोज परब आनी RGP आमदार विदेश बोरकारान तिडक उक्तायली. आमी घाटी वा लामाणी म्हणपाक सारकेच बेकार आसात. हांकां गोंयचे मानपाक हांची कर्मां आसात तशीं. गोंयांत घडपी गुन्यांवांची आंकडेवारी काडीत जाल्यार चडशा लोकांक लागून गुन्यांव वाडल्यात अशें म्हणत मनोज परबान गोंयांत जावपी गुन्यांवांचो पाडो PPT वरवीं वाचून दाखयलो. कन्नड महासंघाचो जो प्रेसिडेंट आसा
मेथी म्हणून त्याची आनी सगळे गोंयभरच्यान रिएक्शन्स येवपाक लागले, प्रतिक्रिया येवपाक लागले, कमेंट्स येवपाक लागले. काल एक गोंयकारांक सगळ्यांक एक मेसेज ही कन्नड महासंघान दिल्ली आसा. एक वॉर्निंग सायन आनी एक वॉर्निंग गोंयकारांक काल एक शिटकावणी एक व्हडलेली आसा ह्या कन्नड महासंघा कडल्यान. काल जेन्ना तेणी एक बायट दिली तातूंत तो व्हिडिओ जो चड व्हायरल जाला भितर खुबशे गजाली तो उलयलो. पयलीं तो म्हणपाक लागलो की आमी तांकां घाटी घाटी कित्याक म्हणटा काय म्हणून. गांवांत येताना पयलींच कळटालें की व्हडल्यान ते बोळ मारीत येताले, पत्रे व्हरता, बाटल्यो व्हरता, प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले, प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले. तेन्नाय तांकां कोणें जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले, घरांत कोण ना ते पळोवन क्रायम्स करपाक लागले, जेन्ना हेच लोकांनी बिचावले धंदे कॅप्चर करून इलिगलिटीज करपाक लागले, तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले, गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयज हो घात जायत आसा. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले तो जाणट्याले वायट हेतून तो हेट्रेट नासली तेका. ही हेट्रेट केन्ना निर्माण जाली जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले, गोंयच्या आयडेंटिटीचेर वार करपाक लागले, गोंयचे धंदे घेवपाक लागले, इलिगलिटीज एक्टिविटीज करपाक लागले, क्रायम्स करपाक लागले. घाटी म्हटल्यार कितें तरी वायट हें आजून ना, पूण तेंच्या कर्मांक लागून तेंच्या जी ती कामां करतात, इलिगलिटीज करतात, क्रायम्स करतात, तेका लागून तेंकांच तो वर्ड वायट दिसपाक लागला. गोंयकारांचे अस्तित्व उरपाची ही विचारधारा घेवन आमी फुडें गेले. तेंकां ह्याच सरकारान जावं ह्याच विधानसभेच्यान भायर मारता. हे दुर्दैव आमचे गोंयकारांचे. कारण कितें आसा की जेन्ना आमी गोंयकार म्हणून उठ्ठा आनी गोंयकार म्हणून उलयता आनी जे भायरसून येवन आमकां दादागिरी दाखयता. काल तेणें खूब कितें कितें म्हटलें, इनडायरेक्टली टॉन्ट मारतालो, आर्जीक टॉन्ट मारतालो, मनोजाक आमकां सगळ्यांक टॉन्ट मारतालो आनी सगळ्या गोंयकारांकूय टॉन्ट मारतालो की तुमी कितलेंय करा, आमी आयज व्हडले जाल्ले आसा. प्रत्येक मतदारसंघात आमची मतां आसा म्हणून सांगता. एक मतां ही स्लमांनी बस्तीनी जी आसा पळय, हे कोमुनदाद जाग्यांनी आमच्या गव्हर्मेंट जाग्याचे प्रायव्हेट जागे पासून तेंचे हाडिल्ले आसा पळय, हीच मतां ती. आनी घाटी 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 म्हणटा आनी ते घाटी म्हणून एक मुवी येयल्या. तुका समज घाटी कितें तें खबर ना न्हू, ती मुवी मातशी पळय, ती पळोवपाची गरज आसा. तुवें तें पळोवंक ना, तेका लागून तूं असो म्हणटा. जसो मनोजान एक्सप्लेन केलें, आमकां पासून खबर आसा की घाट जेन्ना क्रॉस करून येता तेन्ना आमचे जाणटेले तांकां घाटी म्हणटाले. पूण तुमी आयज आमच्या माथ्यार भरल्या, ते काम करून परत वयताले. तुमी हांगाच रावता आनी हांगाच जे हें आसा आडोवपाचे, आडे घालपाचे म्हणटा पळय, ते आडे घालपाक लागलेले आसा. आनी आडे घालून गोंयकारांक भायर मारले. आयज बाबडे गोंयकारांक काम धंदो ना म्हणून गोंयकारांक भायर वयचें पडटा, गोंयच्या भायर वयचें पडटा, देशाच्या भायर वयचें पडटा पोट भरपाक लागून. कॅप्चर कोणाक केले, कॅप्चर हेंच्यांनी केले. जेन्ना म्हादयच्या बाबतींत आमी उलयता, गोंयकार उलयता, आमकां म्हादय वाचोवपाक जाय, मुखेलमंत्री वचून उलयता म्हादय आमकां वाचोवपाक, सगळे उलयता. उलोवन कितें जातलें? हेच कर्नाटकाचे आसा ते तोंड बंद करून ओगी आसा, ते बिंदास उदक घेता, ते सावली डॅमाचे जुवारी नगर आख्खें उदक घेता. 88 MLD सावली डॅमांतल्यान उदक येता. तो धरणाचें उदक फक्त ह्या मुर्मुगांव तालुक्यात वयता. मुर्मुगांव तालुक्यात 88 MLD. हेंकां दिसता कितें हे भायले सपोर्ट करतले, आमी तांकां सपोर्ट करतले, आमकां मतां मारतले, आमी परत आमदार जातले, आमी सरपंच जातले, आमी ZP जातले, आमी चीफ मिनिस्टर जातले. पण एक याद धरा, जशें त्या मेथीन सांगलें, एक वाटेन सारकें आसा. कित्याक सारकें आसा? ताणें सारकें सांगलें की आमी फुडें राज्य करतले, गोंयचेर ते राज्य करतले, ह्या असेंब्लीचेर ते राज्य करतले. मागीर रडोन कांय फायदो ना.
आम्ही मायनॉरिटी जातले, आमकां ती मायनॉरिटीचो दर्जो दिवचो पडटलो. गोंयकार म्हटल्यार मायनॉरिटीचो दर्जो. आयज ते कशें म्हणटा रिजर्वेशन दिया, आमकां कॉन्स्टिट्युन्सी दिया, कुट्टाळे दिया, मुर्मुगांव दिया, दाबोली दिया. तो एकटो आसता दाबोलीचो, खूब तांकां घेवन नाचता. राव रेडी राव, ग्राउंड एकट्यान बांदला, तो ग्राउंडूय तुजेर जातलें, तुजेर परत परत जावपा आसा. आनी हे प्रत्येक मतदारसंघात जातलें. हांव म्हणटा त्याच मतदारसंघांनी आयज प्रत्येक मतदारसंघाचेर अशीच पाळी येवपाची आसा. समज आयज आमी चिंतना, आमी गोंयकार चिंतना, आमी समज तेच रिपीट करपाक लागले, आमी ती पॉलिटिकल सिनारियो तो आमी रिपीट करपाक लागले जाल्यार तेच जातलें. जशें मनोजान सांगलां, आमी गोंयकार म्हणून वागोवंक जाय, आमी गोंय कशें राखपाचें तें वागपाक जाय. आमी समज आमचो विचारधारा चेंज केली, आमी पॉलिटिकल पार्टी ज्यो बाकीच्यो आसा त्यो म्हणटा आमी पॉलिटिक्स करता कित्याक बीजेपी घडोवपाक जाय आनी कितें करपाक, तेच चिंतले आमी, नाल्यार आमी गोंयांत उरपाचें ना. गोंयकार म्हणून आमी गोंयांत उरपाचें ना. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सध्या बिगर गोंयकारांच्या बनावट कागदपत्रांचो विषय बरोच गाजत आसा. कांय संबंधित अधिकारी योग्य कागदपत्रां नासतना लाच घेवन बिगर गोंयकारांक रेजिडन्सी प्रमाणपत्र दितात असो सनसणीत आरोप समाज वावरपी संजय बर्डे हांणी केलो. पोर्तुगेज स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी गोंयच्या लोकां खातीर राखून दवरिल्ल्यो जमनी बिगर गोंयकारांक दिल्ल्यो वतात हाची खंत तांणी उक्तायली. आता मिराशी येयलो पसून आमचो मुद्दो कितें आसा, मिराशी येयलो महाराष्ट्राचो. महाराष्ट्रान येयल्या मुळे तेंचे नांवार थंयसर घरां आसा, दारां आसा, तेंची एस्टेट प्रॉपर्टी आहा, ते बापाचें नांव लागलेलें आहा. मागीर तेंचे थंय नांव येता न्ही, पूण तो थंयसर रायट सोडिना. आमचें म्हणणें इतलेंच आसा, हांगा गोंयांत येयना फुडें तेंचे आमच्या घरां जाले आमी दिलो तेका, पूण तो जेन्ना एप्लाय कम्युनिटीक जेन्ना करतलो म्हणटकूच कम्युनिटीची रेट काही कवडी मनात दिवपाची न्हू. सरकारान जी रेट जी आसा ही प्रॉपर रेट आता रेडी रेग्युलर जो म्हापश्यांची रेट आसा म्हणटकूच प्रत्येक मनशा कडेन आतां म्हापश्यान आमच्या खोली डोंगराच्या लोकांनी घरां बांदलेली आसा, खूब वर्सां जाली. हांव ल्हानच व्हडलो जालो, जवळ 50 वर्सां जाली. हांव पळयता ती 1981 वॉनवर्स ती घरां फुडें स्टार्ट जाल्लेली आसा, 40-50 वर्सां जाली. आतां ती घरां कशी मोडटली? काही लोकांनी पिटिशन घातलें की तेंची मोडपाक जाय म्हणून. आमचें कोणाचें घर मोडपाचो कांयच म्हणपाचें ना. आमी फक्त कितें म्हणटा, रेट जी आसा न्हू कम्युनिटीक रेट वचपाक जाय, पेपर वर्क सारकें आसपाक जाय. आनी ते उपरांत एक जर आतां मिराशी आमी कशी घर जर घेतलें 300 स्क्वेअर मिटराचो व्हॅल्यू कमीत कमी 10,000 ते 15,000 धरपाक जाय. 45 लाख धरले, 45 लाख म्हणटकूच तेका 45 लाख पण वांगडाच ती म्हणिना आमी वर्साक इतके दी, 20 वर्सांक आमचे पयशे फारीक कर. पूण स्टॅम्प ड्युटी जी काडटली, स्टॅम्प ड्युटी ही गव्हर्मेंटाक स्टॅम्प ड्युटी मेळटा. 45 लाखाची एक तर आमी 5% धरली, 4-25, 2-2.5 लाख गव्हर्मेंटाक गेले न्ही. फुकटका काम करपाचें ना न्हू. 2.5 लाख गव्हर्मेंटाक गेले. अशें जर 1000 घरां जर येयली जाल्यार गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू मेळलो न्ही. आमचें म्हणणें कितें आसा की तुमी गव्हर्मेंटाक पयशे प्रॉपर फारीक करा आनी डॉक्युमेंटेशन जें आसा न्ही हें फॉल्स करूं नाका. तराटी जे आसा न्ही, आमचे भाव ते भुरगे ते आमचे गोंयचे काम ते तांकां प्रेशरायज करता. फाल्यां सकाळीं तेंचेर कंप्लेंट जर कोणी केली एप्लिकेशन करून, आमचें इतलेंच म्हणणें आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन की प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन करा. आनी फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणटा, कोण फर्स्ट येता ते फर्स्ट प्रिफरन्स दिता काय, हे कित्या खातीर? हे गोंयच्या जनतेक कळोंक जाय. आनी फाटीं जे मनोहर भाईन सांगलेले पळय, जे आमी सगळी फॉर्मां दिल्ली, पयशे कलेक्ट केल्लेले आनी मागीर कॅन्सल केले, ते कित्याक लागून जावंक ना? हे आमचे आतांचे मुख्यमंत्री आहा पळय प्रमोद सावंत, तेंच्यांनी हे पयलीं सांगूंक जाय. आनी मागीर ती माझी घर योजना आहा पळय तेच्या मागीर कितें आहा ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय. हे कित्याक लागून? हो आमकां दिसता हो जुमला व्हडलो, भारतीय जनता पार्टीचो हो जुमला असो आमकां तरी दिसता. कित्याक लागून तेंच्यांनी ऑनलायन कॅन्सल करून ऑफलायन हे केला. आनी जे कोण बारीकशे गाडेकार जे आपूण टायपिंग करतात आनी जे काम करून पोट भरता पळय तेंचे सुद्दां हांगा सगळे लॉस जाल्लेले आसा. हेजी भरपाई कोण करतलो? सरकार करतलो कितें आनी कोण करतलो? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. नावेलीम विलेजर्स युनियन ट्रॉफीत कुंकळी युनियनान वेलफ्रीड लेजर स्पोर्ट्स क्लबाक 4-3 अशा फरकांनी हारायलो आनी सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. नावेली विलेजर्स सर्तीत कुंकळ युनियनान सेमीफायनलीत प्रवेश मेळयलो आनी ट्राय ब्रेकरा वरवीं विलफ्रेड लेजर स्पोर्ट्स क्लबाक 4-3 अशा फरकांनी हारयलो. हाफ टायमात कुंकळेन 2-0 अशी आघाडी घेतली.
लेजर उत्तरी हे आयज हे केवले आनी गेम एकदम बरी गेली. पयल्या हाफाक मुंगोली 2 गोलांक लीड जाले पूण दुसऱ्या लेजर हार मानूंक ना. सेकंड हाफाक दोनूय बॉल बाद केले आनी लोकांचो बरो तांकां सपोर्टूय मेळलो आनी लोकूय आज गेम बरी जाली म्हणटात आनी टायप प्लेयरा उद्देशी मुंगोली 21 जाले. ओके. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. फुडल्या कांय दीस मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. 6 तारखेक गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडटलो देखून हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. राज्यात वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना पूण कांय सुवातांनी अचकीत हलको तो मध्यम पावस पडटलो. तापमानात उष्णताय जाणवतली जाल्यार 6 तारखेक गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान आयएमडीन येल्लो अलर्ट दिला. बुधवारचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. मध्यम पावसाची शक्यताय. वत पावसाचो खेळ. 6 तारखेक येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावसाक गडगड आनी विजेचो सांगात. तापमानात वाढ. बुधवारचे तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसता.